Speaker sir, I stand by to speak on the budget that has been presented. आणि आम्ही budget speech present करता आसतना सगळ्यांक एक याद करपा सोदता. Chief Setalaगे एक उतरा. The earth does not belong to us. We belong to the earth. हे सांगून हे बजेटाचे हांव कित्याक उलोवपाक सोदता कित्याक एक सगळ्यांक नियाळ करपाक आमी ह्या जगांत आज येयले कितें सारकें आहा तें करपाक न्हू हे भाशेन जो हो सरकार हो जो बजेट प्रेजेंट करता. आज जे विजयान सांगलें की हे चिप्सा पाकीट आमी हे सदांच मुगे एक सदांच म्हणप आसलें की हे बजेट आमकां दाखयता माउंट एव्हरेस्ट आनी दिता मोंती दोगर. हे चिप्सा पाकिटा भाशेनूच जालें स्पीकर सर. आज ह्या बजेटान पांच टॉपिकांतल्यान हांव हे बजेट एक्सप्लेन करतलो. एक इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 24-25, एक सीएजी रिपोर्टाचेर कॅपिटल आनी रेव्हेन्यू रिसीटाचे जे फायंडिंग्स आहाय फ्लॉज आहाय आमगेले. तिसरो भाग जावन आसतलो सीएजी रिपोर्ट पर्सिस्टंट अंडर स्पेंडिंग म्हणून कितकोन सांगता कितकोन आम अंडर स्पेंडिंग जाताय ते सांगतलो. मागीर गोवा गव्हर्नमेंट करप्शन बजेट मेन्यू कार्ड 2025 एक मेन्यू कार्ड हांव प्रेजेंट करतलो हे बजेटा करप्शनाचेर. आनी की बजेट additional allocation funds. So Speaker sir, please allow me to proceed. Speaker sir, economic survey चे जेन्ना उलयता तेन्ना Speaker sir, I want to bring it to the notice of this house की page number 28 of the economic survey report 24-25 was tabled on the floor of this house on the 26th of March 2025. आणि हे टेबला प्रमाणे जे फिगर्स आहे पेज नंबर 28 चेर जेन्ना आमी भायर गेले आनी आमी चोयले की हे फिगर्स सारखे ना आणि हे फिगर्स सारखे ना म्हणून भायर आमी प्रेसा माध्यमांतल्यान उलयले. आणि ऑन द 3rd of April 2025 हे फिगर्स तुम्ही भितरल्यानसून चेंज केले स्पीकर सर. दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज स्पीकर सर. दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. जे आमी हे नंबर्स आज हिंगा हाऊसान मांडटाय ते नंबर्स जरी तरी आमकां विश्वास ना जाल्यार बजेट आमी कसलो उलयता स्पीकर सर. I also want to bring it to your notice that page number 33 स्पीकर सर आम चोयल जाल्यार टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्साइज आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली फिगर्स आर रॉंग फ्रॉम 2019-20, 2021, 21-22 and 22-23, 23-24. हे सगळे फिगर्स रॉंग आहा स्पीकर सर. आणि हे रात्यामध्ये कितकोन चेंज केले हेजी चौकशी जावपा जाय, हेजी इन्क्वायरी जावपा जाय. आणि हे सरकारान असो कोण चलता या चलपा नाका हेजे क्लॅरिटी आन्सर जाय स्पीकर सर. सेकंड थिंग स्पीकर सर, जेन्ना सीएजी रिपोर्ट आमकां सांगता बजेट म्हणजे कितें, बजेट म्हणजे रेव्हेन्यू रिसीट्स आणि कॅपिटल रिसीट्स. रेव्हेन्यू रिसीट्स म्हणजे जोड आम जे जोडटाय जे सरकार जोडटा इनकमिंग तेक म्हणटाय रेव्हेन्यू रिसीट्स. आणि कॅपिटल आउटले कॅपिटल रिसीट्स जे आमी भायर मोडटाय. सो आज सीएजीन व्हेरी स्पेसिफिकली कंटिन्युअसली आमकां सीएजी सांगत आहा that we are underspending म्हणजे कॅपिटलाचे जे आम पैसे घालपा जाय ते आम गाय नाही. CAG report says that although revenue receipts are 10% less then but we are spending good 30 to 40% less on capital outlay. आम्ही कॅपिटल आउटलेचेर कमी मोडटा स्पीकर सर. आणि आम चोवपाक गेले जाल्यार CAG रिपोर्टाचे फायंडिंग स्पेशली 400 कोटी approximately are being spent less overall on roads, bridges, buildings. आणि हे कित्याक जाता स्पीकर सर? हे स्पीकर सर कॅपिटल इज लॉक्ड स्पीकर सर. कित्याक कॅपिटल लॉक जाता? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स. सीएजी रिपोर्टाचे चोयल जाल्यार तेम दाखयलो आहा की सुमार 400 कोटी प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो नाही आणि ते ब्लॉक ता कॅपिटल. सो ते कॅपिटल ब्लॉक ता म्हणटरी आउटगोईंग जो कॅपिटलाचे आउटलेचे जावपा तो जालो ना. आणि आता सांग ना सीएजी रिपोर्ट हॅज बीन टेलिंग अस दिस राईट फ्रॉम 2021, 22, 22-23 हे दोन रिपोर्ट आहेत स्पीकर सर. सो हेजी आमी चौकशी करपाची गरज आहा, हेजेर आमी इम्प्रूव्ह जावपाची गरज आहा. आणि आमचो तर इम्प्रूव्ह जाय नाही जाल्यार ही लॉजी खबर आमकां आणि जे जितले आमगे बजेट कोताय तांकांय लॉज येयी. सेकंड फायंडिंग स्पीकर सर ते म्हणटाय युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स नॉट सबमिटेड. CAG report claims that 2500 koti 2500 crores worth utilization certificates not completed. And which are the departments? In department dagoita
अगेन PWD एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ आणि साऊथ आणि म्युनिसिपालिटीज एमी एक पार्ट डेस्पेस केलो, एक पार्ट प्रोजेक्ट गायलो, तेमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून प्रेझेंट करपाचो आणि त्यो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तू प्रेझेंट करना जाल्यार हो तुगेलो बजेटाचो आहा जो अमाउंट आहा तो तसो उरता. सो 2500 crores worth reports claims that utilization certificate has not been submitted. This is continuous failure. म्हणजे आमगेले जी फायनान्सा टीम बसता त्या फायनान्सा टीमान हेजे लक्ष घालपा जाय. Why is this happening? Why are these departments not giving us back the utilization certificates? Because आता हांव येतलो स्पीकर सर रेव्हेन्यू रेसिट्स इनकम पळय शकतो स्पीकर सर हेजे दोन मेजर फेलियर आहे आमगेले स्पीकर सर. एक फेलियर म्हणटाय तो अनरियलाइज रेव्हेन्यू. अनरियलाइज म्हणजे कितें? अनरियलाइज रेव्हेन्यू मीन्स when incoming funds are pending, पैसे येवपा आहाय, वस्त उजा जाली सरकाराली, पैसे भितर येवपा आहाय, ते पैसे येले नाही. कित्याक येले नाही स्पीकर सर? आणि द मेजर बजेट 2066 crores CAG finding that is coming from unrealized revenue and that is coming from the water charges स्पीकर सर. ओल्डे इंडस्ट्री, ओल्डे फॅक्टरीज आज उदकाचे पैसे हारी केले नाही आणि that amount comes to close to 2066 crores unrealized revenue. CAG report सांगता स्पीकर सर. आणि मुको CAG report हांगा हा जो कोण दाखवता which pages they are mentioning these facts and these facts are there for the last 2-3 reports स्पीकर सर. So ये unrealized revenue claim करपाक सरकार कित कोता? Why are we not aggressively going behind this revenue? Second speaker sir, when it comes to revenue income, no grants to Goa. CAG report shows us that Goa grants in नाही. कित्याक येनाय? कित्याक दुसरी स्टेट 7th फायनान्स कमिशनाचे पावलो आमगे 3rd फायनान्स कमिशन जात थिंगा. आणि आज हांव CAG रिपोर्ट जरी तरी हांव हिंग चोयता जाल्यार हेजे दाखयलो आहा की ग्रांट फॉर लोकल पंचायत बॉडीज इन 22-23 85 crores आल्ली, 0 पैसे येले आमकां. जनरल बेसिक्स 57 crores. एशकोन हिंगा जाय तो बजेट आमकां सेंट्रलासून येल ना. कित्याक फायनान्स कमिशन आमगेले जाग्यार आसना आणि फायनान्स कमिशन आमगेले जाग्यार आहा जाल्यार आमगे पंचायतींक आमकां सेंट्रलासून पयशे मेळटले. बिगस्ट फेलियर स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर जेन्ना तेन्ना हांव कंपेर करता CAG चो रिपोर्ट 2021-22 आणि CAG रिपोर्ट 22-23 हेजे एक पोस्ट कंटिन्यूज आहा and that is audit is of the view, CAG audit is of the view that the state government needs to prepare its budget estimates more realistically. म्हणजे आमचे सांगता इथे चिप्सा पाकिट दाखयताय हेचो हे CAG रिपोर्ट म्हणटा दाखयता माउंट एव्हरेस्ट दित मोठी दोंगर हे CAG रिपोर्ट सांगता. आम कोंकणीन उलयताय CAG इंग्लिशीन सांगता. हे आमचे सांगता इथेच. आणि आज लॉस दिसना सरकाराक की दोन CAG रिपोर्ट कंटिन्यूअसली दे हॅव मेन्शन द सेम थिंग व्हॉट दे हॅव सीन ओवर हियर. आणि स्पीकर सर जेन्ना आम्ही हेजे नियाड करताय तेन्ना what I am trying to only project here is underspending 22%, 22% less overall specific underspending in capital outlay आणि which shows credibility of budget estimates. म्हणजे तू मुठा आपण 100 रुपये मोठलो बजेट एस्टिमेट कोता मागीर डिसेंबरा म्हयन्यात तू मुठा रिवाइज एस्टिमेट तो 100 रुपये हा तो तू मुठा रिवाइज एस्टिमेट जालो 100 आणि 15 जालो आणि मागीर एक्चुअल तुगेलो जाता 80 रुपीज 75 रुपीज सर. सो तू बजेट कोत 100 रुपये मागीर डिसेंबरा म्हयन्यात तू रिवाइज कोता एस्टिमेट ते 115 कोत तू 115 रुपये कोता आणि एक्चुअल ओरस का बाजार म्हणल्यार तुवें कितू डेस्पेस केला कितू तुगे पयशे भायर गेले चोवपाक गेले जाल्यार तुगेले 70-75 रुपीज गेले. म्हणजे 25-30% अंडरस्पेंडिंग कंटिन्यूअसली इज एन इश्यू स्पीकर सर. आणि म्हाका सदां दीज figures are taken from the financial statement, CAG reports, facts are hinga, and then continuously this is only showing credibility of the budget estimates. Speaker sir, हांव चौथ्या भागात येता आणि तो म्हणल्यार गोवा गव्हर्नमेंट करप्शन बजेट मेन्यू कार्ड 2025. हे हांव एक मेन्यू कार्ड प्रेझेंट करता स्पीकर सर.
मेन्यूंत आमकां सदांच आम जेन्ना हूंय गेले जाल्यार स्टार्टर्साचे कॉमेंट्स करता स्टार्टर्स म्हणजे धाकटेशें चकना अशें तोंडां बायट्स घालपाक ते भाशेन चकना कॅश फॉर जॉब्साचेर 18 to 20 crores 24-25 आम चोयले की various government fake posts were created like PWD, health, police, over 300 victims, 33 FIRs and 20 arrests, including a BJP worker and a minister's aide speaker. This am choice speaker sir. This is starter speaker sir. Corruption budget manuache starter. Eja budget link करता. Budgets of 3,589 crore for education and staffing failed to fund a functional staff selection commission speaker sir. ये पैसे जे आम बजेटाक आयिल्ले हेजी फेलियर हांवें तुका दाखयलें स्पीकर सर. अ जॉब प्रॉमिस अ डे कीप्स ट्रान्सपरन्सी अवे. अ एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे म्हणटाय आज गोंया. अ जॉब प्रॉमिस अ डे कीप्स ट्रान्सपरन्सी अवे म्हणजे तुवें म्हाका सिरीज दीत म्हणली जाल्यार तुगेले स्कॅम आहाय ते हांव आनी एक्सपोज करपाना हेजी मिनींग ते स्पीकर सर. दुसरो स्टार्टर लॉलीपॉप स्पीकर सर. ग्रँड लँड ग्रॅब. अ लँड ग्रॅब जो स्कॅम आहा तो एक आमकां लॉलीपॉप असो स्नॅक. दुसरो स्नॅक 1000 करोडाचो लँड ग्रॅब स्नॅक 2020 to 2025 स्पीकर सर. आणि हेजे स्पीकर सर व्हडले मास्टर माइंड हू एलिजिबली फॉर्ज द डॉक्युमेंट्स टू सेल गव्हर्नमेंट land and private land were seen in this entire process speaker sir. I would like to link this to the budget 23-24 1975 crores of public work didn't prioritize land record digitization enabling such scams. आज जोरी तोरी land digitalization records जोरी तोरी digitalize झाली जाल्यार हे आज स्कॅमा वचपानू पयशे स्पीकर सर. आता तिसरे स्टार्टर येता स्पीकर सर. पार्किंग स्कॅम. गव्हर्नमेंटाच्यो जमन्यो आहाय टुरिजमाच्यो ज्यो जमन्यो आहाय तो कोणाकूय पार्किंगा म्हूण दिल्यो आनी तेजे पयशे कमेस करपाक स्पीकर सर. 22-23 budgets of 400 crore of tourism 1.5% of the total neglected public infrastructure like parking regulations fueling petty scams. इसलिए जायती स्कॅमा आज आम चोयल्या स्पीकर सर. आणि आज हे 3 स्टार्टर्स जावन आहाय पार्ट ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट बजेट स्कॅम करप्शन बजेट स्कॅम. आता मेन कोर्सार येता स्पीकर सर. मेन कोर्सार येता स्पीकर सर हो जावन पयली दीत तुका स्टू येतलो स्मार्ट सिटी स्कॅम. स्मार्ट सिटी स्कॅम 2020 to 2022 717 crores स्कॅम. आणि हांव लिंक करता 21-22 बजेट 17,350 crore revenue receipts included central grants for urban projects, but poor oversight led to leaks and smart city and smarter siphoning happened because of this lack of what was this because हो जावन आलो टू मेन कोर्साचो. दुसरो जावन आहा एक प्लेटर स्पीकर सर. आणि प्लेटर म्हणल्यार जॉब स्कॅमाचो प्लेटर. आणि हुंच जॉब PWD जॉब स्कॅमाचो प्लेटर 70 कोटी 2020 to 2021 आम जोरी तरी चोयल जाल्यार देर वॉज अ बिग स्कॅम ऑफ PWD जॉब्स. आणि हितू बजेटा लिंक केले जाल्यार 20 to 2021 बजेट्स 1500 crore of PWD saw underutilization of the budget. आणि हे जोरी तरी बजेट अंडरयुटिलाइज जाता अशें कोणी स्कॅम जायत रावता स्पीकर सर. हांवें उलटे भाशेन एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे बट अ जॉब फॉर अ पर्सन कीप्स ऑल दिस ट्रान्सपरन्सी अवे. तुवें सिरीज दीत म्हणली जाल्यार तूं कितेंय चोन हा प्रॉब्लेम ना आमकां. सो सिरीज दीत म्हणटी. नेक्स्ट येता स्पीकर सर फिस्कल डेफिसीट. Fiscal deficit as speaker sir 2025-2026 budgets it shows 669 crores revenue surplus दाखवता आणि it is creating a scam friendly environment speaker sir. आज आम डेफिसिट उलयताय speaker sir. आणि आम्ही सरकाराक वचून सेंट्रल वचून लोन दाखवताय आणि आम मागीर म्हणटाय की वी आर ऑन द पॉझिटिव्ह साइड. वी आर अ स्टेट दॅट इज शोईंग सरप्लस बजेट कितकोन दाखयता स्पीकर सर कित्याक आमगेले रेव्हेन्यू रेसिट्स सारके नाही आमगेले प्लगिंग सारकें जायना जाल्यार एकच जातलें स्पीकर सर. आतां हांव डिजर्टाचेर येता आनी डिजर्टाचेर येता आसतना हांव तुमकां एकूच डिजर्ट दिता तो म्हळ्यार बकलावा स्पीकर सर.
जे भाशेन बकलावा फ्लेक्स आहाय स्पीकर सर ते भाशेन आयज सरकारा गेले हे बजेटांक 446 बजेट एश्योरन्सीस जाल्ले स्पीकर सर इन द इयर 24-25 with 441 initiated but only 112 completed speaker sir. So दाखोईल ओल्ड बकलावा 446 बजेटा एश्योरन्सीस पूण करता आसतना कंप्लीट जाले ओन्ली 112 स्पीकर सर. आज जोरी तरी 2025 बजेट्स 8.3% कट इन स्कूल एड्युकेशन आणि आम जोरी तरी चोयताय सगळे कोणे आमगेले पयशे उण जाले स्पीकर सर. लास्टाक हांव हे मेनू कार्डाचेर दाखोवपा सोदता बेवरेजीसाचेर हांव उलयता की लिकर माफिया जो आहा तो इन 2022-23 बजेट 5,126 crore non-tax revenue missed potential excise duties as liquor scams flourish speaker sir. हेजेर हांव मुगेलो गोवा गव्हर्नमेंट करप्शन बजेट मेन्यू कार्ड 2025 हो प्रेजेंट केला. फायनली लास्ट आय वुड लायक टू से की बजेट एडिशनल एलोकेशन ऑफ फंड्स हे म्हणटा आसतना मॅडम मार्गरेट मियर आगेलो हांव एक कोट करता. वी वोंट हॅव अ सोसायटी इफ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट. आम जे सोसायटीन रावताय ती सोसायटी आमकां मेळपाना आम जोरी तरी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केलें जाल्यार. दिस बजेट इज फेलिंग एंड वी नीड टू हॅव अ डेडिकेटेड म्हादय प्रोटेक्शन फंड. आमगे म्हादय मांयक जोरी तरी आमी ही जोरी तरी म्हादय मांय आमगेली साल्वा करपा जायी जाल्यार वी शूड हॅव अ डेडिकेटेड बजेट. एक मिनिमम 200 कोट्याचो पूण फंड आम धरूं जायो ह्या बजेटान ताकी सगळे लिगल इश्यूज सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज जे हँडल करपा जाय ते आमी ह्या फंडांतल्यान दवरपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर सेकंड थिंग इज संवसार AI इनोव्हेशन हेजे उलयताय आमी उलोवंक जायना स्पीकर सर. पयशे दवरपा जाय स्पीकर सर बजेटान. जोरी तरी AI आनी इनोव्हेशन करतलो जाल्यार पयशे जाय पूण दिस बजेट गिव्स ओन्ली 2.2% टुवर्ड्स दिस इनोव्हेशन ऑफ AI आनी 1% लेस फॉर सायंटिफिक रिसर्च. हे आयज बजेटान 1% लेस फॉर सायंटिफिक रिसर्च आनी 2.2% फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी इनोव्हेशन. आमी जोरी तरी AI आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उलयतले जाल्यार ह्या पयशान कितें मेळटलें स्पीकर सर. ह्या पयशान कंप्युटरूच मेळपा ना स्पीकर सर आमकां सगळ्यांक दिवपाकूच. स्पीकर सर नेक्स्ट इज द बजेट डज नॉट शो अ फायनान्शियल रोड मॅप टू डायवर्सिफाय बियॉन्ड टुरिझम अँड मायनिंग. आम उलयताय बियॉन्ड टुरिझम बियॉन्ड हे पूण हे बजेटान दाखयना. उलोवपा उतर दाखयता पूण बजेटान दाखोवपा जाय तुवें. तूं बियॉन्ड वयता जाल्यार ते बियॉन्ड वचपाक पयशे खंय घायले तुवें. तूं हिंटरलँडा वयता जाल्यार हिंटरलँडा वचपाक आनी एक्सप्लोर करपाक डेव्हलप करपाक कितले पयशे घायले तुवें. सो हे दाखयना स्पीकर सर फकत उतरां आमगेली व्हडली. सेम वे स्पीकर सर एड्युकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर budget has been further reduced to -1% कमी केला स्पीकर सर. वाडोवपा जाली ती बजेटा एड्युकेशनाचे इस्कॉल हांगे डेव्हलप करपा जाय. गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल बंद पडाय ती सारक करून प्रायवेटा भाशेन करूं जाय पूण आमगे एड्युकेशना बजेट आज देंवता स्पीकर सर. हेल्था बजेट स्पीकर सर हे हेल्था सदांच प्रॉब्लेम स्पीकर सर. लोक दुयेंत जाता GMC भायर आमकां आनी हुंय बेटर सपोर्ट ना. Everybody has to only run to GMC. South Goa District Hospital सगळे सांगून थकले स्पीकर सर. पूण हेल्था बजेट 5% लेस नेगेटिव्ह -5% कमी गेल्या त्या वर्साचे स्पीकर सर. कितें उलयताय स्पीकर सर आमी कितें कोतले आमी अशें करून केलें जाल्यार. वॉटर सप्लाय स्पीकर सर गोंय पावस सगळ्या गेले जाल्यार उदक पूण आमकां उदक सप्लाय डिस्ट्रिब्युशन जायना स्पीकर सर. मंत्री आहा WIT मिनिस्टर व्हेरी एनर्जेटीक वॉन्ट्स टू डू लॉट ऑफ वर्क. उदक आहा पूण सप्लाय दिवपाक काम तेगे न्हू. सप्लाय पावपाक घराक पायपांतल्यान पावपाक काम PWD गेले. तो म्हणटा आपल्यागे उदक आहा आपण डॅम बांदिता सगळें बांदिता पायपलायन करून पावयता स्पीकर सर. ही परिस्थिती आनी हे आसतना स्पीकर सर हितून बजेट आनी उण केलो 1% कितें उण केलो. आम कितें म्हणटाय स्पीकर सर जेन्ना ह्यो गरज्यो वस्तू आहाय हांवें स्पेसिफिकली थोड्यो गरज्यो वस्तू काडले आनी ह्यो गरज्यो वस्तांक पयशे वाडोवपा जाय स्पीकर सर. प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्टल इरोजन आख्खे कोस्ट इरोड जायता तेका स्पेसिफिक फंड दवरपा जाल्लो ते फंड दवरना स्पीकर सर. प्रोटेक्शन फॉर आवर फिशरमॅन्स रायट्स आमगे फिशरमॅना बायल बोट येयन हिंग नुस्तें आमान वयताय तेंक पेट्रोलिंगा बोट जायो तेंक सिस्टम जायो ते सिस्टम तयार करतलो ड्रोन जाय तेंक धरपाक बायल बोटीन धरपाक हें सगळें जाय जाल्यार पयशे जाय स्पीकर सर. हे पयशे खबर ना. प्रोविजन टू बुस्ट अप कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी गेलो मेंबर सेक्रेटरी आहा तो बाब सचिन ते बाबडे स्ट्रगल कोताय तांकां ते टोटल स्टेशन म्हणून ते मशीन नाय स्पीकर सर तांकां मशीन हाडून दिवपा जाय न्यू डिजिटलायझेशन टेक्नॉलॉजी तांकां दिले जाल्यार ते काम फास्ट जाता स्पीकर सर आज बोर्डाचे चॉक घेवन कोण बरयनाय स्पीकर सर आज स्मार्ट स्क्रीन येयले सो आय थिंक दिस इज द टाइम जोरी तरी आमी इन्वेस्ट कोनाय जाल्यार आमकां आनी मुखार मेळपाना स्पीकर सर आनी लास्ट हे सगळे समरायज करपाक आमकां टीचर म्हणटाय ती गरजेची हांव परत परत सांगता हांव तूं चीफ मिनिस्टर आनी सगळे हिंगा आज आमी हे सगळे ज्ञान उलयताय कित्याक आमकां कोणे पूण शिकयलो म्हूण आमकां जोरी तरी शिकयलो तेन्ना सरकारान टिचरी पोस्ट जोरी तरी परमनंट करूं न्हय जाल्यार आमकांय घडये घडये इतली नॉलेज आज मेळपाना स्पीकर सर कितलेशे टिचरी गेले पोस्ट पेंडींग आहाय आम ते परमनंट कोनाय म्हणजे आम कित करूं सोदताय स्पीकर सर आमकां भुरग्यांक बरें शिकोवप दिलो नाका आमकां टिचर वाडोवपा नाका सो आय थिंक स्पीकर सर दिस इज अ समरी ऑफ माय 5 ओवरऑल समरायझिंग दी बजेट फॉर 24, 25, 26 हे सांगून थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.